नीती आयोगान जे फिगर्स भायर काडल्या ताजेर गोंयचें सरकार कशें चलता आनी हे डबल इंजीन सरकार दाखोवन दिता नीती आयोगा कडल्यान की हें सकल्लें इंजीन म्हळ्यार गोंयचें सरकार फेल जालां हें एक्सपोज करून हांवें काल एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें. जें कितें हांव थंय उलयलों तें नीती आयोगाचे फिगर्साचेर हांव उलयलों. तातूंत एकूय म्हजे फिगर्स ना आनी ताचो अर्थ कितें काडपाचो गोंयचे जनतेन की वयलें इंजीन जेन्ना सांगता जी सर्वोच्च प्लॅनिंग बॉडी आमच्या देशाची सगळ्यात वयली टॉप मोस्ट प्लॅनिंग बॉडी ज्याचो चेअरपर्सन माननीय प्रधानमंत्री ती बॉडी जेन्ना सांगता की सकल्लें इंजीन म्हळ्यार गोंयचो सरकार सारको चलना तेन्ना गोंयकारांनी कितें मागपाचें हे वयल्या इंजिना कडेन की बाबा सकल्ल्या इंजिनाचो ड्रायव्हर जो फेल जाला ताका रिप्लेस करा हो डिमांड हांवें काल एक प्रेस कॉन्फरन्सांत केलो. आनी करतना हांवें डिटेल्ड 7 पॉयंट काडले. अनएम्प्लॉयमेंट पर्संटेज, आमचे फिस्कल डेफिसीट अशे 7 पॉयंट काडले. ह्या 7 पॉयंटांचेर एकूय उतर बीजेपीच्या प्रेस कॉन्फरन्सांत एकूय पॉयंट तांणी घेवंक ना. प्रेस कॉन्फरन्स घेतले 3 जाणांक घेवन. एक आशिल्लो एक तांचो सिनियर मिनिस्टर जो 28 वर्सां मिनिस्टर म्हणून आहा, मोविन गुदिन, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर. दुसरो आशिल्लो आमचो नवो आमदार SPDAचो चेअरमॅन बाबदाजी साळकर. आनी तिसरो एकलो फॉग म्हणून आसलो, पर्रीकारा बरोबर भोंवतालो. फॉग 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 म्हणून फोग आतां शेळयला आनी एक प्रोफेशनल स्पोक्समॅन बीजेपीचो जाला. ताका हाडून तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. प्रेस कॉन्फरन्सांत एकूय निती आयोगाच्या फिगरांचेर तांणी कॉन्टेस्ट करूंक ना. हांव म्हणटा करा, सांगा तुमी निती आयोग चुकला म्हणून. तांच्याच स्पोक्समॅनान प्रेस स्टेटमेंट काडून सांगलो की गोंयच्या सरकाराक दिसता निती आयोग चुकला जाल्यार खरें फिगर कितें तें सांगात म्हणून. आनी ते कडेन फिगर ना कांय ना. हांकां उबे केल्या उलया आनी गाळी मारा. निती आयोगाचेर उलया. हांव मंत्रिमंडळांत आसा ना येवपाक सोदतालो हो इशू न्ही. इशू आसा की वयले इंजिनान गोंयचे जनतेक उघड करून सांगलां, दाखयलां की सकल्लें इंजीन फेल जालां म्हणून. आनी सकल्ल्या इंजिनाचो ड्रायव्हर फेलियराचो मेन रिजन कारण जें फेल जाता की तो ड्रायव्हर फेल जाला म्हणून. आनी तो ड्रायव्हर रिप्लेस करचो हो आमचो डिमांड आसा. हो ओपोजिशन म्हणून डिमांड करपाक म्हाका रायट आहा. आतां ताका डिपेंड करपाक मोवीन कितें म्हणटा की ना सगळे आयले विजय उरलो म्हणून तो फ्रस्ट्रेट जाला. आय कॅन अंडरस्टँड हिम. आतां हांव बाब मोविनाक सांगूंक सोदतां, बाबा तूं इतलो सिनियर मिनिस्टर उलयतना कितें उलयता तें सदांच विचार करून उलय. कित्याक तुका उत्तर मेळटलें हें तुवें चिंतूंकूच जाय आशिल्लें. तुवें पयलीं सांगूंक जाय की बाबा खंयचे फिगर्स निती आयोगाचे चुकल्यात हें तूं सांगूंक शकता ना. मागीर आतां कितें म्हणून उलयता तूं उलयता इंडस्ट्रीज मिनिस्टर. तुका कसलें रेलेवन्स आहा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर म्हणून. खंयची इंडस्ट्री येवपाक ते तुजे म्हऱ्यान येता. कोण येता तुजे म्हऱ्यान येना. कित्याक थंय IPB म्हणून आहा. IPB म्हणटा सिंगल विंडो सिस्टम, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जाचो चेअरमॅन मुखेलमंत्री. तोच चलयता इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट. तूं फकत खुट्याचो माकड कसो आहा. पयली लायन बजेट स्पिचीन इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाचे पयले भाशणांत पयली लायन मुखेलमंत्र्याची अशी आहा की आय हॅव केप्ट 2.5 crore फॉर IPB, नॉट फॉर इंडस्ट्रीज. आतां तूं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर म्हणून तुवें कितें केलें. तुजे म्हऱ्यान आतां बारीकांतली बारीक वस्त धर तूं काजू, आमचो काजूच्यो बियो ज्यो हाडटात ताजेर तुमी 1% सेस लायलो. गोवा कॅश्यू मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन म्हणून तुजे म्हऱ्यान आयलें. चेंबर ऑफ कॉमर्स आयलें. देंवय म्हणून देंवूंक शकलो तूं ना. दुसरें कोविडाच्या टायमार बारीक इंडस्ट्री खातीर तुवें कितें सपोर्ट केलो एज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ना. तिसरें 24 लाख स्क्वेअर मिटर इंडस्ट्रीज जमीन वेकंट आहा.
तुवें अलर्ट केल्या कोणाक खंयची नवी इंडस्ट्री हाडल्या ना. IDC जे तुज्या अंडर येता ताजे कडेन पयलीं मिनिमम 100 कोटी आसताले. आज तांची परिस्थिती कितें आहा? ताजे कडेन आहा फक्त 10 कोटी रुपया. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन रस्ते रिपेर करपाक ते शकना. तूं कितें करता इंडस्ट्री मिनिस्टर म्हणून? सो म्हाका दिसता मोविनान खूब उतरां दिवची पडटलीं आनी खूब इश्यूज आहा. इंडस्ट्री म्हणटा ती कितें? इंडस्ट्री म्हणटा ती एक ग्रोथ सेक्टर. ग्रोथ सेक्टर कसो वयर सरता? सरकाराचो इन्व्हेस्टमेंट आयल्यार वयर सरता. ह्या बजेटान 16% तुका कमी पयशे दिल्या देन लास्ट इयर. So government investment in the industry is 16% less budgeted outlay than last year. So your department is not taken seriously, or neither is it a growth sector as per the government of the chief minister. Chief minister doesn't consider you important. तुझी सिनियरिटीचेर तूं नंबर 2 आसूंक जाय आशिल्लो. तुजी आज परिस्थिती कितें आहा? MSME म्हूण आहात, मिडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तांकां MSME गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट दिता म्हणले तुमी. कितें केलें MSME? गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्ट दिलें आनी काम कंप्लीट केलें, तुमी तांकां पयशे फारीक करूंक ना. निती आयोगान सांगचें पडलें की तांचे निती आयोगान अहवाल दाखयतकर गव्हर्मेंटान एक सर्क्युलर काडलो की तांची बिलां फारीक करा म्हणून. सो ही परिस्थिती तुजी. तुजो सरकार, तूं पावर स्कॅम एक्युज्ड. बरें, पावर तूं दिवंक शकता इंडस्ट्रीक? इंडस्ट्रीन सेपरेट पावर बूक केली, पावर मेळटा. इंडस्ट्री आसा पूण पावर ना आनी तूं इंडस्ट्री मिनिस्टर. आतां आय कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड वाय यू आर डिफेंडिंग द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज यू आर एक्युज्ड इन द पावर स्कॅम केस. पावर स्कॅम म्हळ्यार कितें? पावर इंटेन्सिव्ह आनी पोल्युटींग इंडस्ट्रीज, हे स्टील मेकिंग एलॉयज, गझलर्स, हे पावर गझलरांक रिबेट दिली म्हणून मनोहर पर्रीकारान तुजेर केस केली. ही केस आतां चालू आहा. सर्व सगळ्या मनशांक, विटनेसींक सर्व करूंक ना म्हणून केस फुडें गेल्या. प्रमोद सावंत तुका थंय डिफेंड करना. जे भशेन तूं ताका डिफेंड करता त्या भशेन तो तुका करना, आनी तो करना म्हणून तुका भंय आहा, आनी म्हणून तूं ताका डिफेंड करपाक हांगा उबो रावता आनी उलयता. अँड यू आर मेकिंग अ जोक ऑफ युअर सेल्फ. आज मोहीन गुदिनाक कळपाक जाय की आपल्याक स्थान थंय ना. म्हजे उलोवं नाका तूं. हांव भितर पडटा म्हणून हांव जॉईन जावंक ना. हांवें सपोर्ट केल्लो मनोहर पर्रीकाराक सरकार करपाक, आनी ते सरकारान 16,000 कोटी रुपया हाडले हांगा. तुजे मुखेलमंत्र्यान 1 रुपया हाडूंक ना अजून मेरेन, आनी एक प्रोजेक्ट करूंक ना. आमचे वेळार प्रोजेक्ट सुरवात जाल्ले ते इनॉग्रेट करून खाज आहा ताका. खंयचोच नवो प्रोजेक्ट ताणें आपल्यान स्टार्ट केलो म्हणून दाखय म्हणून सांग ताका. तूं ताका डिफेंड करता. आनी बाब दाजी सरकार, तुका ते निती आयोग बी बाबा नाका. तूं ते सादें आमी जे नुस्त्याचें मार्केट, दुबाय मॉडल म्हणून मार्केट केल्लें आमी, ते मार्केटाची परिस्थिती पळय, पेपराचेर येवपाक लागली. ते मार्केटाचे 12 बिरेस्तार जाल्या. ते मार्केट हांवें केल्लें तें मडगांवचें नुस्त्याचें मार्केट, रिटेल मार्केट, ते मार्केटूच रिपेर कर आनी दाखय की बाबा तुमचें इंजीन चलता म्हणून, PDN इंजीन चलता म्हणून. पयशे ना म्हणून सांगनाका. पयशे ना जाल्यार टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट तुका पयशे दिना. म्हणल्यार तुजें इंजीन PDNूच चलना. सो हें पयलें फक्त मार्केटाचेच फोकस जा. हे निती आयोग, फिगर्स, फ्रस्ट्रेशन तें उलोवपाक तूं दाजी सरकार हे भानगडीत पडनाका. आनी तो तिसरो जो आहा पळय, तो अजून कावन्सिलर जावंक ना. तो आतां प्रोफेशनल स्पोक्समॅन म्हणून ताका हाडला. बसून तो उलयता व्हडलें कितें तरी. ताणें फॉग म्हणून इतलें बरयलें. फॉगान गाळी मारल्यो दिगंबर कामतीक. आज तो दिगंबर कामत BJPन आहा. हाजो फोग शेळलो. आतां हो हे म्हजेर बी गाळी मारून एक दीस केन्नाय बाबुशाक काकूट येवन बाबूश कावन्सिलर बी करता जाल्यार तूं विचार करता आसतलो. सो ताजें म्हाका हांव समजूंक शकता. पूण एकूच सांगूंक सोदता, एक क्लियर आहा, वयले इंजिनान सकयल्लें इंजीन चलना, फेल जालां, हें गोंयचे जनतेक निती आयोगा कडच्यान कळयिल्लें आहा. आनी गोंयचे जनतेक आतां कितें तरी बदल जाय. आनी
आनी ही बदल मागपाक सगळ्यांक रायट आसा. थोडे भिवन ओगी आहा. हांव भिवपाचो मनीस न्ही. हांव सत्य कितें तें उलोवपी आनी जें कितें उलयता तें फॅक्ट्स आनी फिगर्साचेर उलयता. जर तुमकां कितें डिबेट करूंक जाय जाल्यार ह्या फॅक्ट्स आनी फिगर्साचेर डिबेट करा. ते चीफ सेक्रेटरीक कामाक लावनाकात. कितें तरी आमकां बुलेट पॉयंट दियात ओन्ली पॉझिटीव म्हणून. कसलें पॉझिटीव? ओपोजिशनान कितें उलोवप तें हांचे कडच्यान ट्युशन घेवप आमी. फिगर्स निती आयोगाचे ते म्हजे फिगर न्ही. आनी ते फिगर तुका तुजे पॅन्ट काडटा ते की सरकार नागडो जाला म्हणून दाखयता. आनी हें दिसता तें आमी उलोवपाक आमकां हक्क आहा. आनी हांव परते रिपीट करता, हें फेल जाल्लो ड्रायव्हर रिप्लेस करूंकूच जाय. देव बरें करूं.